पर्वरे टाउन स्क्वेअर उदरगती खातीर 110 कोटी, पर्यटनाच्या दिश्टीन जावपी क्रीक एक्सपिरियन्स प्रकल्पा खातीर 22 कोटी रुपया आनी फर्मागुडी जावपी छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालया खातीर वट्ट 64 कोटी केंद्र सरकारान मंजूर केल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। 30 मे कला अकादमी 39वो घटक राज्य दीस मनयतले। तशेंच शेतकारांक शेती विशीं मार्गदर्शन दिवचे खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत विकसीत कृषी संकल्प अभियान सुरू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान हे वेळार दिली। वर्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन स्क्वेअर इन पर्वरी गोवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा वीच इज एप्रॉक्सिमेटली टाउन स्क्वेअर डेवलपमेंट आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या बरोबर मेळून पर्वरीन करता वीच इज एप्रॉक्सिमेटली द कॉस्ट ऑफ 110 crores। परत द वर्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑपरेशन मेंटेनन्स एंड मॅनेजमेंट ऑफ द क्रीक एक्सपिरियन्स इन द पर्वरी हो अगेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा वीच इज एन 22 crores of rupees। and third is an work development of the Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum at the Famagudi 64 crores of rupees project Famagudi हांगासर आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो हे बांदता। गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे 3 प्रोजेक्ट आमकां सँक्शन जाल्या ताजी वर्क ऑर्डर जे आशिल्ले ते वर्क ऑर्डर इश्यू करपा खातीर तिनूय प्रोजेक्ट कॅबिनेटान हाडिल्ले। गोवा स्टेटहूड डे 30 मेक आमी सेलिब्रेट करता कला अकादमींत 10:30 वरांचेर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉन्सर्स लेटर्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स पेंडींग उरिल्ले तेंची स्पॉन्सर लेटर्स दितले। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉन्सर लेटर्स ऑफ द कॉम्पेन्सेशन स्कीम हांचे पर्सनल डिपार्टमेंटाच्या वतीन लेटर दितले। एप्रिसिएशन एंड बेस्ट प्रॅक्टीस इन द डिपार्टमेंट एंड द कॉर्पोरेशन आमी 5 डिपार्टमेंट किंवा कॉर्पोरेशन हांकां एप्रिसिएशन लेटर जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंटांतल्यान बेस्ट प्रॅक्टीस हे दितले। फेलिसिटेशन ऑफ द 10 आयकॉनीक ब्रँड्स ऑफ गोवा हांचे फेलिसिटेशन करतले। आनी इम्पॉर्टंट डिक्लेरेशन फ्रॉम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एड्युकेशन बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया 100% लिटरेट स्टेट हे आमी कंप्लीट केल्ली आसा ते ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी डिक्लेअर करपाचें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर।